संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजा आमची तुझे देव उबारून तुका हसून तुका बनून गायताव एकाच ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, देवान दिल्ल्या ह्या वर्त्या दिसा खातीर ताका आमी खालती कायन अर्गां दिवया. आज प्रत्येक रितीन पवित्र सभा आमकां उलो दिता. देवान आमचो मोग केला, ससना पर्यंत आमचो मोग केला आनी हो मोग नियाळूंक आमकां आज उलो आसा. कित्याक देवान ह्या संवसाराचो म्हणजे तुजो आनी म्हजो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक, मोगाच्या पुताक आमचे खातीर, आमी साल्वासांव जोडचे खातीर ह्या संवसाराक ओपून दिलो. आनी हें उतर आज आमी नियाळ करता आसतना दैवीक प्रेरणांत आमी बरोवंक, तशेंच आमच्या जिविताच्या सालीन कितेंय बदलावन जाय तें हाडूंक देवच आमकां कृपेन बरोवन दी म्हूण ह्या वेळा भक्तीपणी मागया. आनी ह्या घडये आमचे दोळे दांपून जें कितें तें सावंग घेवन आमी हांगासर आयल्या, जे कितें विनवण्यो आसा मिसां बेठयल्यान जाल्यार भक्तीपणी जेजू बाळकाच्या पांयां तळा दवरया. आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान फावते परी वांटेली जावच्याक आमचे काळजा मनांनी तळकर सोम्या म्हूण मागया. आमचे उणेपण वळखून घेवया. पातकांची दुखदन सांगाता म्हणया. हांव पातकी सपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत बघेवन सदांच संकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, पास्काच्या गुठा वरवीं आमची आरंभाची वडवीक आमकां परतून दिवंक आमच्या मनशा सैमाक तूं पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दिताय. हो पास्कांचो गुट ह्या संवसारान बाफार्थान मानून वर्सान वरस तो आमी संभ्रमता. सर्गार ससनाच्या मोगान आमी तो संपूर्णायन भोगूंक पावूं. आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता
ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तो श्रेष्ठ याजक आनी ताजे संगाती म्हणजे सदुसेव पक्षेचे सांदे धर्मदूताचेर मोसरान भरले आनी तांकां शिक्षा दिवंक फुडें सरले. तांकां तांणी बंदिशाळेंत घाले. पूण ते राती सोमयाच्या एका दुतान बंदिशाळेचीं दारां उगडलीं आनी तांकां भायर काण अशें म्हळें, वसा आनी देवाळांत उबे रावा आनी हे नवे जिणये विशीं लोकां लागीं उलया. इतलें आयकून दीस उजवडचे आदीं ते देवाळा गेले आनी थंय शिकोवंक लागले. तितल्यार श्रेष्ठ याजक आनी ताजे पक्षेचे थंयसर येवन पावले. तांणी तक्षानच सनेद्रीक सभा म्हणजे इस्रायेलाच्या मालगड्याची जेरल सभा जमयली आनी धर्मदूतां सभे हुजेर हाडूंक बंदिशाळेक जण धाडले. पूण शिपायांनी येवन बंदिशाळेची दारां उगडल्या वेळार धर्मदूत तांकां मेळ्ळे नात. देखून ते फाटीं धांवून वचून सांगी लागले, बंदिशाळाची बिगां बंदोबस्त सारकी आसली आनी दारां मुखार पारे उबे आसले आमी पळयला. तरी पूण दारां उगडल्या वेळार भितर आमकां कोणूच मेळ्ळो ना. देवाळाचो मुखेस्तर आनी प्रधान याजक हे आयकून धर्मदूतांक कितें घडलें जावयेत म्हूण चिंतूंक पडलें. तितल्यार कोण एकल्यान भितर येवन सांगलें, पळया, तुमी बंदेंत घाल्ले ते मनीस आतां देवाळांत आसात आनी लोकांक शिकयतात. इतलें आयकून पाऱ्याचो सरदार शिपायांक घेवन थंय धांवलो आनी तांकां हाण आयलो. पूण लोक आपणाक फातरायत म्हणल्या भियान तांणी तांचेर कांय जुलूम केली ना. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान तांकां जाप दिली. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलों. ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. म्हजे सवे मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गजया. एका ताळ्यान आमी सकट तांचें नांव अर्सिया. सर्वेस्पराक हांव मेळूंक गेलो, तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टा अनवरांतलें म्हाका ताणें निवारलें. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान तांकां जाप दिली. ताजेर दोळे लावन रावतले संतोश भरीत जातात. तांची मुखां मळां लजीन केदींच बावनांत. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवारांत आकांतांतलो ताका निवारलो. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. ताज्या सेवका भोंवती वेडो घाल. सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता आनी सांबाळटा. साकून पळया, सर्वेस्पर कितलो स्वादीक, गूण, गोड. ताज्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच बागी. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान तांकां जाप दिली. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो. आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सतमानताल्यांक ससनाचें जिवीत मेळच्याक. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसू मिया जेजू निकोदेमा लागीं म्हणालो देवान संवसाराचो असोय मोग केलो ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सतमणतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही बगार ताचे मोरिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक पुताक सतमणतल्याची नीत जायना पूण जो कोण ताका सतमनिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमनिना ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या ती नीत अशी जातली उजवाड संवसारी आयलो खरें पूण आपली कर्तुवां कठीण सरल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळोख आसूं चड मोग केलो खोटेपण आधारतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना आनी आपल्यो खोटयो करण्यो दिश्टी पडनाये म्हूण तो उजवाडा सरशी येना पूण सताचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणे केला म्हूण परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी येता देवाचे उतर है वाकणी तुका क्रिस्ता भाव भयणीनो ह्या दिसांनी देवाचो मोग आमचे वयर कितें तें आमी वर्णनून सासांव नियाळून सासांव देवान आपले हट्ट सोडूना आपल्या विंचलेल्या परजेक पोरण्या सरलेतान आमी पळोवन सासांव जेन्ना पाथक आदारले मनशा कुळान त्या घडयेंत हांव न्हू हे मनीस म्हाका जाय ही म्हजी परजा विंचलेली म्हज्या मोगाची म्हणून ताचे हट्ट ताणें सोडूंक ना आनी हे हट्ट खंयसर पावले म्हळ्यार आखरेक आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक ताणें आमचे खातीर धाडिचय पडलें पळया प्रवाद्यांक धाडलें रायांक धाडलें संदेश धाडले हें सगळें जालें आनी देवाक खरी एकल्या मनशाची वळख आसा देवाक मनीस कितें मनशाचे आटेविटे कितें ह्या मनशाचे कश्ट कितें मनीस कशें चलता ताचे इंटेन्शन्स कितें हें सगळें देवाक कळीत आसा आनी त्या देखून आखरेक आपल्या एकल्या पुताक मोगाच्या पुताक ह्या संवसाराक धाडटा आनी शुभ वर्तमान सारक्या रितीन आमकां सांगता देवान संवसाराचो म्हणजे तुजो आनी म्हजो असोय मोग केलो की कोणेंच नाश जावं नजो म्हणून कोणेंच नाश जावं नजो ससनाच्या क्यास्तीन कोणेंच पडो नजो बगार सकडांनी ससनाचे जिवितांत निरंतरी जियेजय म्हणून त्या एकच उद्देशान ह्या संवसाराक आपल्या पुताक धाडटा आज तुका आनी म्हाका नियाळ करूंक अवकाश येतलोच म्हजो देवान मोग केलो पर्सनली ते मोग केल्लो म्हणून ना मोग करतलो म्हणून ना संवसाराचो मोग केलो कर्नच आसा देव कित्याक तुका आनी म्हाका ससनाच्या जिविताच्या वाटेर पावोवच्या खातीर संवसारी आसलो जेजू केवल 3 वर्सां दैवीक मिसांव करनासलो पूण ससनाक आसा जेजू तो जावन आसा देव रायांचो राय शांतीचो कुंवर देवातावन आयिल्लो देव शब्द मनीस जाल्लो देव तो ससनाक जियेता आनी आम्हा हर एकल्यांक संवसाराच्या सुरवेतावन अखेर पर्यंत असल्या हर एका मनशाक वळखता आनी आमकां पर्सनली सांगता तो जेजू म्हजो मोग करता तो जेजू म्हजी राखण करूंक आयला तो जेजू पर्सनली आमचे संगी आसा आनी तेच देखून आखरेक थंयसर पळोवंक मेळटा काळोखांत कोण जियेता ताका उजवाडा सरशी वचोंक नाका कित्याक ताका उजवाडाचें भंय आसता पूण जेन्ना उजवाड आमचे लागीं येता जेन्ना पापींच काळोख नपयस जाता तर उजवाड जावन आसलो तो जेजू आमचे संगी आसूं दी आयच्या दिसा आनी आमच्या जीणभर आमेन. सर्वस आमचे मोगाळ बाबा कानीक जावून तुका दिता मानून तू
तुगे दयाळ बापा घालतू तांचे तुझे बेसान कितेंच ना आमचें ह्या संवसारांत आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें भेटयता आमकां ह्या बलिदानान तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सवें सर्वस आमचें मोगाळ बापा कानीक जावन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचे तुझे बेसान बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा देवा ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोली कूर आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता ह्या भोव पोवी देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकल्यास अगणित देव सैमांत वांटो दिताय जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावता तशें आमचे जिणेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची खालसा उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वरत्या दबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तस आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदम बली जावन मारलेलो आनी तो मरना पूण ससनाक आसा जिवो देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उन सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयांची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरून ससूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची ते स्पुरीं जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या वगडासाक करात Bavarta so good purgatoria तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी
तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सर्वंदारा आमची सर्वोन कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे वगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आमचो मेजता. पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तार तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांस आमच्या भगीवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमा गांवांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदोरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणींचे काकोत कर. तांकां तुजे इश्ट गती मेल्ल्यान समेस्तांक तुज्या मुखार तुजे फजळी मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा समेत सच्ची दया कर म्हणून मागता. आमकां मरे देवाचे मेळ संगाती भगीवन तुजो दिजो पती भगीवन दर दुता आनी सर गणे तुका मारमऱ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गोवंक आमकां फोवो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजू आम्हा हर एकल्यांचो खासगी रितीन पर्सनली आमकां वळखून आमचो मोग करता आनी आशेता आमी निरंतरी ताची स्तुती होगलाप करून ससनाक तेंची येसय म्हणून. तर हाका फावो कर सोम्या म्हूण मागून ताणें शिकयलें मागणें भक्तीपणी सगळीं आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबशान तेल्यांक आमकां तुजें उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आखांतांतलीं वाटय. कित्यारस वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या खंड बावर्ताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. पळया हो जावनासा जेजू देवाची शेळी तुज्या आनी म्हजे खातीर निरंतरी आमकां वळखता आनी पर्सनली आमचो तो मोग करता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे बाग म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगळा जेजू
तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jesu mogala, Jesu dayala, kurpe sagora, dunya bagevonda, Jesu mogala, Jesu dayala, kurpe sagora, dunya bagevonda. Kalsanta illache sukami bhakti panier gandivyam dole dampya. आम हर एकल्यांक आमचे नांव घान जेजू उलो करता. आम हर एकल्यांच्या काळजांत खासगी रितीन देव निवास करता. आमकां सांबाळन, आमकां राखून, आमचो मोग करन, आमकां सोसून आसच्या त्या देवाक आमी अर्घां दिवया. आनी ह्या दिसा जें कितें घडोवंक आसा सगळें देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं म्हूण हो दीस सोम्याक भेटोवया. आमचे चिंताप, आमच्यो करण्यो, आमची दिश्ट, आमचें आयकून जें कितें आसा सगळें देवाच्या सक्तीन भरलेलें, त्या बेसावांनी भरलेलें आसूं म्हणून प्रत्येक रितीन हो दीस देवाक समर्पून ताचे कडेन उलोवंक प्रयत्न करया. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, श्रीगींच्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदल्या पातकी सालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Bontazuze Deu maiecia poti Sărghincea sobit fula Podue dar șarăti Zuze baba Pau tu magar Zuze baba Pau tu magar Zuze baba Pau tu magar Zuze baba Pau tu magar
काण पुत्राचो वे अंकवार मोरी आशीर्वाद दी आमकां बागन गुरसाचे करवे निवारका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.